कोपर्डे वाळपय फाटले 8 दीस जाले लोकांचे नळ सुके। 8 दिसा उपरांत आयतारा कोपर्डे उदकाचो टँकर पावलो। गावात नवी पायपलायन खंय घाल्या तरी नळाक उदक येना। गावातले पीडब्ल्यूडीचे उदकाचे लायन ऑपरेटरय खंय जाग्यार नासतात। एका टँकराचे उदक कोणाक पावता काय म्हणून लोकांचो प्रस्न। म्हादयच्या देगेवयले कोपर्डेकार कोण तरी काकूट करतलो म्हणून रावल्यात। हे चित्र सत्तरीतल्या कोपर्डे गावातले। फाटले 8 दीस तांकां उदक ना। आयतारा टँकर पावलो, मात एका टँकराचे उदक खंय तांच्या कानाक घालूंक पावचें ना। कोपर्ड्या उदकाचो प्रॉब्लेम बरो आहा। 2 दीस पाणी आसता, 4 दीस नासता आनी आमचे हाल जाता। न्यू लायन घातल्या आनी पयलींची लायन आता ते न्यू लायनीक उदक येना आनी पयलींची लायनीक पाणी चालू आसता कंटिन्यू, पण ते लायन आमची कट केल्ली आहा। आमकां प्रॉब्लेम जाता आनी कोणाच हांगा पळयना। तेजे तुमी एक्शन घेवची ना। पळया बायलां कशी पाणी भरता थंय ती भुरग्यांक घेवन हाल जाता आमचे। ऑपरेटर आसता म्हणजे तो आसता पाणीच ना म्हणटा, दाबोस वयच्यान येना म्हणटा अशें सांगता आमकां। आमकां काय कळना कित्याक येना ते। आता 8 दीस जाले उदीक अजिबात येना। एके सुद्धा नळा उदीक ना आमकां आमी हाडले गांववर येता ते कांय जाण असून पावना उदीक। खूप प्रॉब्लेम जाल्ले आसा। प्रॉब्लेम म्हणजे इतल्या गांवांत लोकांक इतल्या गांवांत सगळे आता लायनी लागले टँकर येयले आणि आता सगळे लोकांनी टँकर हे जाल्ले आहा। कितले दीस जाले तुमकां आता उदक ना आणि प्रॉब्लेम फेस करता? आमकां आता 2 महिन्याच्या वयर जाले। आणि आता टँकर केन्नाच्यान स्टार्ट केला? टँकर आयजच येयला आणि तुमकां दिसता टँकराचे उदक पावतले दिसभर तुमकां? ना पावचे ना। ती 1 कळशी वरान 2 कळशी वरान पाणी पावता। तुमची किती मागणी किती आहा तुमची आता? आमकां 24 तास पाणी आसपाक जाय आनी आयजूच टँकर येयला। पाणी सोडपी आसा तर जाग्यार नासता। आता म्हणून आमकां पाणी येना। तुम्ही कंप्लेंट केला याच्या आधी केन्ना त्याचे? म्हादय गोंयांत देंवता तेच सत्तरीच्या कोपर्डे गांवांतले हे चित्र। सत्तरीत अशी उदकाक तानेल्ली कितलीशीच कोपर्डी आसात। दाबोस उदका प्रकल्प सत्तरीक आता कमी पडटा आनी पर्रीकार सरकार कर्नाटकाची काकूट करूंक फुडें सरला। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। ओल्ड गोवा हातकात्र्या खांब्यांक एक्सिडेंट जावन ह्या पुरातत्व वास्तूची दशा जाल्या। पोर्तुगीजांच्या काळातल्या एक्विजिशनाच्यो यादी सांगपी हो इतिहासीक खांबो सांबाळचो म्हणून सरकाराक परत सांगून जालें, मात उपेग ना म्हणून हिंदू जनजागृती समिती बेजार। समितीन न्यू इयराच्या आदल्या दिसा ओल्ड गोवा धरणे धरले। ते इगर्जेत येवच करतल्या ट्युरिस्टांक हातकात्र्या खांब्याचेर म्हायती दिताले। आज या ठिकाणी तुमकां खबर आसतलें की लास्ट वीक आमी हांगा ओल्ड गोवा जो हातकात्रो खांब आसा थंय आमी एक आंदोलन केल्लें आणि हेच्या पयलीं गेले वर्सा 1 वर्सा पयलीं आमी आंदोलन केल्लें। आंदोलनासून आमची मुख्य मागणी आसा की जो हातकात्रो खांब आसा तेचो सत्य इतिहास लोकांक कळचो। त्याची आजची जर परिस्थिती पयली तर तेचो पूर्ण सकलचो बेस जो आसा तेचो जो पाया आसा तो पूर्णतः उद्ध्वस्त जाल्लो आसा। 2-3 फावटी थंय एक्सिडेंट जाले। आयज सरकार कडेन आमी सातत्यान मागणी करता की तेजी तुमी एक संरक्षक भिंत बांदपाची आनी तेचो जो इतिहास आसा तो थंय लावपाचो। परंतु आज 1 वर्ष पाठपुरावा घेवन सुद्दां सरकाराक आमी निवेदन दिलें, परंतु आजपर्यंत त्याची परिस्थिती काय तशीच आसा। त्या दृष्टीने आज आम्ही 31 डिसेंबरच्या निमित्तानं बरेच गोव्यातले देशभरातले पर्यटक गोंयांत येतात, तांकां हो सत्य इतिहास कळचो त्या उद्देशान आज आम्ही हांगा एक जनजागृती मोहीम दवरलेली आसा। आज बरेच राष्ट्रप्रेमी गोमंतकीय नागरिक हांगा जमलेले आसा। त्या संदर्भात आम्ही एक पत्रक प्रसिद्ध केले, हातकात्रो खांबाचो खरो इतिहास कितें आसा त्या संदर्भात त्याची सविस्तर माहिती ह्या पत्रकार दिल्ली आसा। आम्ही तुमकांय दिता। अधिक इंग्रजी आणि मराठी हे 2 भाशेने पत्रक प्रसिद्ध केले आसा आणि प्रत्येक पर्यटकाक आम्ही दितले आणि तांकां खरो इतिहास जो गोंयचो आसा तो तांकां सांगतले। इतकेच आज ह्या मोहिमेचे आमचे उद्देश आहे। गिव्या कमर्शियल ब्रेक।